येत्या वेंचणुकेचे पाठभुंयेर गोंयांत वेगवेगळ्यो पॉलिटिकल घडामोडी घडटा. दरेक पक्ष आपल्या परेन गोंयकारांक आपले यत्न प्रयत्न करून सुशासन दिवपाचो आश्वासनां दिता. आज आमच्या वांगडा प्रुडंटाच्या स्टुडिओन आसात कुंकळच्या TMCचे फुडारी डॉक्टर जॉसिन फेर्नांडीस. नमस्कार सर, येवकार तुमकां. सर, कुंकळ्ळी म्हणले की पयलीं आमकां याद येता ती रेवल्युशन, म्हणजे कुंकळ्ळेचें रेवल्युशन जेका आमी म्हणटा, जंयच्यान तो फर्स्ट स्पार्क स्टार्ट जालो. जाल्यार आज आनी तो स्पार्क हाजे भितर कितें फरक पडला अशें दिसता तुमकां? आमचे कोंकणचे मतदारसंघ पळय आसा थंयच्यान येस इट इज रायट. आमचें एक रेवल्युशन थंयच्यान एक सिडलींग रोयिल्लें पळय तें फुडें पावून आमी पुर्तुगेज जे पळय रूल करताले तांकां आमी घरा धाडले आनी राज्य करपाक आयज आमी फुडाकार आमच्या हातान घेतिल्लो तो आयज पर्यंत चलत आसा. पूण आयज पळोवपाक वचत जाल्यार अशी आदल बदल जाल्ली आसा की जें पळय आमगेले गोंयचें डेवलपमेंट जावं कुंकळचें डेवलपमेंट जें पळय आमी ते तर्फेन पळय पळयतात थंय आयज आमचे कडेन जो पळय दुसरे फुडारी दुसरे मतदारसंघाचे येवन कुंकळ्यान बसतात आनी ताका लागून खूब आमचे लोक जे पळय आसा ते विचारान पडिल्ले आसात. आमी एक तेंपार आमकां रेवल्युशनरी म्हणटाले, आयज दुसऱ्या गांवांतले लोक येवन हांगा राज चलयतात हें कशें काय म्हणून अशें चिंतपाक पडल्यात. कॉन्स्टिट्युशनली येस एनीबडी हॅज गॉट द रायट, कोणाकय थंय येवन बसपा आता आमी कॉन्स्टिट्युशनली उलयनात. पूण लोकांच्या मनान हे विचार आसात कित्याक पयले जेन्ना पळय आमी रेवल्युशन पळय केलें टू ड्रायव अवे द पोर्चुगेज, आयज पळोवपाक गेल्यार दुसरे मतदारसंघाचे लोक आमचे कुंकळे येवन राज चलोवपाक सोदतात. हाका लागून मातशी एक चळवळ चालू जाल्ली आसा आनी ताका लागून 2 बॅनर आमचे वयर गेल्ले आसात. कुंकळचे थोड्या लोकांनी ते वयर काडिल्ले आसात. सर, आज तुमी जेन्ना म्हणटा म्हणजे रेवल्युशन जालें आनी आज परत रेवल्युशन घडोवपाची गरज आसा, जाल्यार तुमकां वाय डीड यू फील टू कम इन टू पॉलिटिक्स? हेर सोशल वर्कान आमी करूं शकता काम, पण पॉलिटिक्सानूच येवन अशें कित्याक? ओके, आमी पयलीं कुंकळची JCs म्हण आशिल्ली जुनियर चेंबर इंटरनॅशनल, तातूंतल्यान आमी भायर सरले. आमी आखे गोंयची जी पळय राज्य पळय आशिल्लें तातूंतले आमी अध्यक्ष जाले. वी वेर द प्रेसिडेंट ऑफ द गोवा स्टेट JCs. ताजे नंतर आमी रोटरीन भितर सरले and we were the district governor, that is the whole of Goa, part of Karnataka, part of Maharashtra. हाजे आमी राज चलयताले एज अ डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर. रेड क्रॉसान आशिल्ले आमचे गोंयभर जी पळय आमी राज चलयताले जाल्यार जुनियर रेड क्रॉस, यूथ रेड क्रॉसचे आमी प्रेसिडेंट आशिल्ले. सेंट जॉन एम्ब्युलन्स एसोसिएशन पळय आसा ताजे आमी सर्जन एक्झामिनर म्हण आशिल्ले. अश्यो कितल्योश्यो संस्था आशिल्ल्यो तातूंत आमी आशिल्ले आनी आमचे हातूय आशिल्ले. पूण एक 2005-06 अशें जालें की आमची इंडस्ट्रियल एस्टेट पळय आसा थंय कितलेंशेंच पोल्युशन जावपाक लागलें आनी आमकां तेन्ना तरी दिसलें की लोकांक एक फुडाकार दिवपाक कोण नाशिल्लो आनी लोकांन आमचे कडेन मागणी केली, दोतोर आमकां तूं जाय हांगा भितर पडिल्लो कित्याक हें आमकां बंद करपा जाय. आनी तेन्ना तेमी पळय उलो मारलो, त्या उल्याक आमी पाठिंबो दिलो आनी आमी भितर सरले. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तूं जर तरी पॉलिटिक्सान भितर सरना जाल्यार ह्यो चेंजीस तूं एक मनान विचार धरून रावता, म्हगे कुंकळचें अशें जावचें, म्हगेल्या कुंकळ्यां असो इन्फ्रास्ट्रक्चर येवचो, म्हज्या कुंकळ्यां हे असली पोल्युशन जावनाय म्हूण तें जावपाक आमचे कडेन कशें दुसरी आनी पद्दत नाशिल्ली. फकत एकच आशिल्ली म्हणल्यार ती ह्या पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्माचेर येवन ती बदल करपाची. ताका लागून म्हाका ह्या पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्मा पॉलिटिकल टर्फाचेर म्हाका भितर सरचें पडलें. तर जेन्ना तुमी म्हणटा इश्यूज, जाल्यार कुंकळ्ळेचे जे लोकल जे इश्यूज आसा, मेजर अशे इश्यूज आसा कितें आसात ते? ओके, मेजर इश्यूज म्हणटा ते आमी जनरली सांगता तुका आनी एक तुका हांव लोकली सांगता. एक लोकल म्हणटा तो सगळ्यां पेक्षा म्हत्वाचो म्हणटा तो द इंडस्ट्रियल पोल्युशन इटसेल्फ. 2005 साकून हें पोल्युशन आमगेलें ताज्या पयलीं साकून चालू आसा. 2005 आमी ताका सगळीं लोकांनी संग दिलो आनी 2006-07 आमी ताजेर एक आमी लेटर मारिल्ली, ती हायकोर्टान एक्सेप्ट केली आनी ती लेटर एक्सेप्ट करतकीर आमच्यो 2 मोस्ट पोल्युटींग इंडस्ट्रीज विथ हजार्डस वेस्ट. आमचे गोंयभर लोक पळय आसा ते ब्रेड बटर जॅम खातात, पूण आमी कुंकळकर आसा ते कॅडमियम, क्रोमियम, लेड, आर्सेनीक, निकोमेट असले आमी खातात. सो ताका लागून आमकां तेजे निशेध मारपाक टू कंडेम दॅट आमकां कोर्टान वयचें पडलें आनी शेवटी आमी त्यो 2 पोल्युटींग इंडस्ट्रीज, मोस्ट पोल्युटींग इंडस्ट्रीज वीच आर देर इन द होल ऑफ गोवा वीच आर लोकेटेड इन कुंकोलीम, आमी त्यो दोनूय पोल्युटींग इंडस्ट्रीज आमकां बंद करच्यो पडल्यो. ही आमची पद्दत. दुसरें आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुमी आज पळोवपाक वचत जाल्यार आमी भायल्या गोंयान खुबशे भोंवले आसात. आमी अमेरिकेक गेले, सिंगापूर गेले, फिजी गेले, सगळे भायल्या गोंयांनी आमी भोंवन आयले आसात. आनी थंय पळोवपाक गेले जायत आनी आमच्या गोंयान पळय खुबशी फरक आसा. रस्ते पळयात तुमी, रस्त्यार आयज फोंडटले, आयज एक पायपलायन घालतले, परत डांबर घालतले, ताजे नंतर आनी 6 म्हयन्यान परत फोंडटले. वाय दीस हॅपनिंग? कित्याक आमकां आमचें प्लॅनिंग ना. एंड वेन दॅट सॉर्ट ऑफ अ प्लॅनिंग इज नॉट देर तेन्ना आमकां ही सगळे आमी वायट दृश्टीन हे पयशे मोडटात लोकांचे. टॅक्स पेयर्स मनी इज बींग पूट इन टू द डम्प्स फॉर नो रिजन एट ऑल.
सेकंड थिंग तूं पळोवपाक वचत जाल्यार आमचे ड्रेनेज आसा, सिविरेज आसा, आमचे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय आसा हे आमचे सगळ्या पेक्षा म्हत्वाचे. रिजनल प्लॅन म्हूण आयलो, सगळे लोक रस्त्यार आयले, झगडी केली, पूण शेवटी प्लॅन कितें जालो तो प्लॅन थंयच्या थंयच उरलो. इट इज अ टॉप बॉटम अप्रोच. इट कॅन नॉट बी अ टॉप बॉटम अप्रोच. इट हॅज टू बी अ बॉटम टॉप अप्रोच. लोकांक पळय कशें कितें जाय तातूंत तुवें तांकां सगळें फीड दिवपाक जाय. people who are highly educated, town planners, engineers, architect, teachers, doctors, सगळ्यांचो म्हत्वाचो तातूंत भितर तागेलें मन विजडम तातूंत भितर वचून हो आमचो एक रिजनल प्लॅन तयार जावपाक जाय. इवन हिस्टोरियन्स कॅन गो इनसायड. एवरी पर्सन हॅज टू गो इनसायड. आनी तातूंत भितर वतकीरच आमचो एक बऱ्यांतलो बरो रिजनल प्लॅन तयार जातलो. तो पंचायत लेवल जावं ना तो म्युनिसिपालिटी लेवल जावं, ते आमकां दिश्टी पडलेलें आसा. सो वी हॅव फेल्ड ऑन मेनी काउंट्स ऑल दीज इयर्स. हे आतां इतलें वर्सांचे वर्सां आमी कितले कडेन फेल जाले. आतां ते जाग्यार घालतलो कोण? जाग्यार घालतलो जाल्यार जाय जाल्यार बरे लोक वचपा जाय, शिकणार लोक वचपा जाय. आनी हे शिकणार लोक वचना कित्याक? तूं पळयलें जायत राजकारणाक लोकांक वीट आयले आसा. लोक वोटूय बीन मारपाक वचना शिकिल्ले लोक. ते म्हणटा पाड घाल रे तांकां करून दी कितें करता तें राजकारण. कोणाक पडिल्लें आसा काय म्हूण लोक वचना. ही परिस्थिती आमची आज गोंयकारांचेर आयिल्ली आसा. तुम्ही जेन्ना इतके इश्यू सांगले, इंडस्ट्रियल पोल्युशन आसूं किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरल, जेन्ना तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तुमी बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे कुंकळे सोडून बाकीचो जो गोंयभर चल्ला ताच्या बद्दल कितें म्हणून सोदता तुमी? गोंयचोय सांग आनी तसोच आमचो कुंकळचोय पळय आसा मतदारसंघाचो हांव सगळ्याचेच बरोबर सांगता. यू कॅनॉट हॅव एअर टायट कंपार्टमेंट्स. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट तूं घडटलो जाल्यार तुका नेबरींग जी पळय विलेजी आसा तांचे कडेन विचार कर. यू कांट हॅव सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट फॉर एवरीवेर. ते उमकेच लोकांचे खातीर एक सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट करपाक जाय. रेस्ट्रिक्टेड एरिया येस येस. तशेंच तूं जर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणलें जाल्यार तूं गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बाबा तुगेले कितले लोकांक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जाय? मे बी इट इज फॉर 2 पंचायत, मे बी इट इज 1 म्युनिसिपालिटी अँड 2 पंचायत. अशें कितें तरी तो आमचो पॉलिसी डिसिजन घेवन त्या प्रमाणे आमी तें करपाक. बाबा कितली गार्बेज तयार जातली, इतलो वॉल्यूम जाता जाल्यार तुका असलो प्लांट लागतलो. तो प्लांट आमी खंय बसोवया, खंयच्या विलेज पंचायती बसया, वॉट इज द लोकेशन डिसएडवांटेज, हे तर्फेन आमची डिस्कशन जावपाक जाय. आमी रिजनल प्लॅन कुंकळची पुरत्यान करताय. चांदोर सोडलें, गिरदोलीन सोडलें, आंबावलीन सोडलें. नाव चांदोर इज द ओनली विलेज पंचायत आमचे मतदारसंघाची, ओनली विलेज पंचायत. तेमी थ्रेड बेर सामकें डिस्कशन करून तांचे ग्रामसभेक तांणी तांचो एक प्लॅन तयार केलो. तो जिपाडान लेगीत आज गेलो जाल्यार जायत गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिन रुरल डेव्हलपमेंट थंय तो पळोवपाक मेळटा. लोकांनी कशें पार्टिसिपेट करप ते. आनी आय थिंक दॅट इज 1 पंचायत पीपल शूड टेक एन एक्झाम्पल ऑफ. डॉक्टर इतके जे इश्यूज आहा म्हणजे जे तुमी उलयले इतके इश्यूज, पण खंय तरी तुमचें विजन आसपाक जाय कितें तरी. म्हणजे आमी ते इश्यू आसा म्हणून आमी इलेक्शन लडप आनी म्हाका ताजेर सोल्युशन कितें आसतलें अशें तुमचें कितें सोल्युशन हाजेर? हांव सगळें तुका सांगपाक शकना कित्याक आमचो मॅनिफेस्टो तयार जातलो. आय टेक ओनली 1 एक्झाम्पल. सगळें हांव तुका सांगपाक शकना बिकॉज आय डोंट रिली एवरीथींग एंड ते उलोवपाक गेल्यार आखो दिसूच तितूनच वतलो. एकूच तुका हांव सांगपाक सोदता म्हणल्यार इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन जें पळय आसा हें आमचें गोवा गव्हर्मेंटान ना. आय विल गिव यू 1 सिंपल एक्झाम्पल. तुमी आयज पळयात आमी जेन्ना पळय धाकटे भुरगे आशिल्ले तेन्ना आमची बाब एदवार्ड फलेरान आमची वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट गळोवपा खातीर तेन्ना इलेक्ट्रॉनीक पार्क, इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणून अशें कितें तयार केलें. आनी आमच्या मनान विचार आशिल्ले एक ल्हान भुरगे अशें म्हणून आमी जर तरी इंजिनियर जाले जाल्यार इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियर जावचे आनी थंय येवन एक आमचें कितें बरो व्हडलो पोस्ट मेळटलो अशें आमच्या मनान विचार आशिल्ले. इट्स अ गूड थिंग बट नथींग इज स्टॅटीक. एवरीथींग इज फ्लुईड, एवरीथींग इज गोइंग टू बी डायनेमीक. थिंग्स चेंज. जशें पळय आमचे तरे गांवांनी पळय चेंज जाता त्या प्रमाणे ते इलेक्ट्रॉनीक सिटी, इलेक्ट्रॉनीक पार्क म्हणटा ते नॉट दॅट इट इज नॉट देर. थोड्यो कंपनी आसात बट इफ यू गो टू सी देर मोर सो यू वील फायंड फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरींग युनिट्स देर. म्हणजे आतां ते फार्मा पार्क जाले. आतां हें फार्मा पार्क जालें जायत जाल्यार तातूंत आमकां फार्मसीज जाय. आमचे कडेन कितल्यो फार्मसी कॉलेजीस आसा? आमचे कडेन 2च आसा. एक म्हणटा ती आमची गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी आनी दुसरी जी पळय आसा आमची PS कॉलेज ऑफ फार्मसी. आतां हे दोनूय कॉलेजींतल्यान म्हाका तरी दिसता, हांव एक्झॅक्ट नंबर तुका सांगपाक शकना, एक 300-400 भुरगे कडेन तयार जायत वा तेज्या पेक्षा मातशी सुबेज जायत. पूण आमचे वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन गेलो जाल्यार जाय थंय सिप्ला पळय कंपनी पळय आसा ताजेच 10 युनिट आसा आनी तांचेंच एट्रिशन आसतलें अबावट 350 to 400. तितले तरी एट्रिशन आसतलें जायत. हे हांगाच्यान भुरगे दोनूय कॉलेजींतल्यान तयार पळय जाता ते तुगेले हालीं सिप्लांकच वतले आनी बाकीच्यो ज्यो पळय फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरींग युनिट पळय आसा तातूंत कोण वतले? तातूंत मागीर तुका कितें करचें पडलें? नेबरींग स्टेट पळय आसा तातूंतल्यान लोक येतले जे कोण पळय फार्मसी जाता ते. आनी ते आयले की ना आमी मागीर हांव तांकां गाठी म्हणूना, हांव तांकां कांयच म्हणना, ते आमचे भारत देशाचे नागरीक. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज हे आयले की ना आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर लोड पळय आसा तो वाडटा. तांकां टॉयलेट म्हणून जाय, तांकां उदक म्हणून जाय, तांकां जेवण म्हणून जाय, तांकां हावजींग म्हणून जाय. हें खंयचें हाडटले आमी? सो स्कुलींग म्हणून जाय, तांची भुरगीं तयार जातलीं. सो ऑल दीस थिंग्स आर
a new thing that is coming up is because there is no interdepartmental coordination. इंडस्ट्री जाली म्हणून कांयच ना, तातूंत बाबा कसलो लेबर लागतलो. सो आर यू हॅव्हिंग द मार्केट, वेर इज द मार्केट? आमी तो मार्केट तयार करपा जाय. तो मार्केट तयार करतलो, आमकां युनिवर्सिटी वचपा जाय, आमकां इस्कॉलांनी वचपा जाय, तो आमकां तयार करून थंय त्या लोकांक दिवपा जाय. वेदर इट इज एडवर्टायझींग टेक्नॉलॉजी, whether it is ceramic technology, whether it is wood technology, whether it is rubber technology, whether it is leather technology, whether it is packaging technology, ना हे सगळे बारीक बारीक जे पळय युनिट आसा ते तयार करून आमी इंडस्ट्रीक दिवपा जाय. वो आमचे कडेन मार्केट लेबर इन्फॉर्मेशनाचे बद्दल आमचे कडेन कांय ना जालें जायत. दॅट इज बिकॉज देर इज नो इंटरडिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन. आनी जे पुऱ्यान हे इंटरडिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन ना त्या पुऱ्यान आमचें कितें जातलें, भायले लोक पळय आसात ते भितर सरतले ते जॉब घेवपाक, आनी मागीर आमी बोबो मारतात की आमकां सर्विस्यो ना म्हणून. ही आमची परिस्थिती आयज सद्याक. आय गिवन यू ओनली वन एग्जाम्पल. आता विल कम टू द बॉटम लायन. वाय ओनली TMC? ओके, तुमी पळयलां आसतलें आमचे पयलीं एसिडाक लागून आमचे लोक रस्त्यार आयले. ताजे पयलीं कोंकण रेल्वे रिअलायनमेंटा लागून आमचे लोक रस्त्यार आयले. आमचे रिजनल प्लॅना लागून लोक रस्त्यार आयले. काजिनो लागून लोक रस्त्यार आयले. मोपा एअरपोर्टा लागून लोक रस्त्यार आयले. आतां आमचे CZMP आसा, आमचे रिवर पळय आसा त्यो सगळे नॅशनलायजेशन केल्ले आसा. आमचे कडेन 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा त्यो आतां BJPन हाडिल्ले आसा. ताच्या पयलीं जे पळय उलयलां ते काँग्रेसान लागून उलयले आसा. सो आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार हे सगळे प्रोजेक्ट जे पळय आसा ताका चळवळ जालीच आनी लोक आमचे रस्त्यार आयलेच. कित्याक जे पळय लोकांक पळय जाय त्या प्रमाणे लोकांचे जालेच ना. पूण जे कोणाक पळय प्रायवेटली थोड्या लोकांक पळय कितें जाय आशिल्लें, पॉलिटिकल राजकारण चलयता पळय तांकां लागून जाय आशिल्लें, क्रोनी कॅपिटलिस्ट पळय आसा तांकां लागून जाय आशिल्लें, आनी ताका लागून लोक रस्त्यार आयिल्ले आसात. आतां हें जर तरी आमकां अशी चळवळ करून जर तरी फुडें येवचें पडलें, काँग्रेसा कडेन जायना, BJP कडेन जायना. कित्याक हे दोनूय पार्टी पळय आसा हें स्पश्ट कळून येता, कित्याक तेमी दोगांयनी आमकां रस्त्यार हाडिल्ले आसात. वी आर बॉर्न आउट ऑफ एक्टिविजम. आतां तुका आतांच सांगलां तुका हांवें, आमी इंडस्ट्रियल पोल्युशना लागून भितर सरिल्ले, पूण आतां राजकारणाक भितर सरचें पडलें आमकां. सो अशें जालें जाय जाल्यार आमकां खंयची तरी एक नवीन पार्टी जाय आशिल्ली. आमी युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टीचे प्रेसिडेंट म्हण आशिल्ले थोडो तेंप. पयले आमचे कडेन ती पार्टी वयर उत्पन्न करता जाल्यार आमकां पयशे खूब लागता, मेंबर करपा जाय आशिल्ले. एंड एज अ प्रोफेशनल आय कुडंट डिवोट सो मच ऑफ टायम, जायना आशिल्लें म्हाजे कडेन. आमचे कडेन दुसरे बीन आमचे वांगडे आशिल्ले तेवूय बीन दोगूय लॉयर, तांचे कडेन बी जायना आशिल्ले. सो हाका लागून आमकां तरी खंय तरी दुसरी पार्टी एक सोदून काडची पडली. खुबशे आमी तयारी केली. आमी 2007 इलेक्शनां बसले ऑन UJDP टिकेट. ताजे नंतर आमी आतां ठराव घेतलो बाबा आमकां खंय तरी नवीन पार्टी जाय म्हणून आमी तरी पर्यंत UJDPचेरूच बसपाची तयारेचेर आशिल्ले. पूण ही नवीन पार्टी येतकीर आमकां दिसलें ओके आपूय आशिल्लो, आपान जेन्ना ते एग्रेसिवली ते वचना जाले, कित्याक तो गोळान त्याने विचारपाक लागले आप वॉज द अदर ऑप्शन डायरेक्टली ताका तो गोळो तुगेलो बरो फास्ट धांवपा जाय आशिल्लो. तितलो फास्ट आमकां धांवता असो तो दिसूना. दे वर नॉट दॅट व्हेरी एग्रेसीव. पूण आमी जेन्ना पळय TMC आयली तेन्ना आमी मातसो टायम घेतलो पळोवपाक बाबा हो गोळो कितलो फास्ट धांवता तो पळया म्हणून. आनी ताजेर आमकां दिश्टी पडलें बाबा दीस हॉर्स इज जंपिंग व्हेरी फास्ट, गोईंग इन द रायट डिरेक्शन, हॅविंग द रायट आयडियोलॉजी. आनी ताका लागून आमी TMCन भितर पावल मारलें. सर जेन्ना TMCन एंट्री मारली गोंयांत, सो इनिशियली देर वर सम स्पार्क्स, सम कन्फ्युजन, सम अशें जालें. सो ताज्या बद्दल तुमकां कितें म्हणणें तुमचें? ओके, तो स्पार्क पळय जाता तो सदांच एक नवीन पार्टी येतकीर तयारी जातात. आमचे पोस्टर जे पळय आशिल्ले दिदीचे फोटो घालून मारले, ताजेर कोणी पेंटींग केलें, ताजेर कोणी माती उडयली, ताजेर कोणी शेण उडयलें. दीज आर मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ फियर ऑफ दी ऑपोजीट पॉलिटिकल पार्टीज. दीज आर नॉट मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ एनिथींग एल्स. तांकां भितरल्यान भंय आशिल्लो आतां नवीन खंय तरी एकटो खेडगोळो आयलो आमचे पॉलिटिकल टर्फाचेर, कितें जातलें आमचें. सो दीज आर द मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ फियर ऑफ दोज पार्टीज दॅट वॉज सीन इन द फॉर्म ऑफ पेंटींग. जाल्यार दुसरे जे पळय पोस्टर आशिल्ले खुबशे दुसरे पार्टीचे पोस्टर तांचेर कित्याक पेंटींग करूना, तांचेर पेंटींग कित्याक करूना, कित्याक हो नवो गोळो पळय आयला, तो गोळो चड फास्ट धांवतालो, तो चड उडटालो, तांकां भंय आशिल्लो. सो दीज आर मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ दॅट फियर. इनिशियली स्टार्ट जालें की म्हणजे जेन्ना इलेक्शनची तयारी स्टार्ट जाल्यो तेन्ना आपाची एंट्री जाली किंवा TMCची, देर वॉज अ इशू कॉल्ड पॉलिटिकल ट्युरिजम. सो तुमी कशें पळयताय पॉलिटिकल ट्युरिजम? पॉलिटिकल ट्युरिजम म्हणल्यार लोक दोन दृश्टीन पळयतात. पॉलिटिकल ट्युरिजम म्हणल्यार हें बाबा खंय अजमेर वचपाचें, वालेंकिनी वचपाचें तशें बीन एक आसा. आय वूड से दॅट इज नॉट पॉलिटिकल ट्युरिजम. ते टूर एक लोकांक दितात, देवा म्हळ्यार वचपाचें, पांय पडपाचें, देवूय आमकां जाय आमच्या लायफान. दॅट इज आय लूक एट इट इन अ डिफरंट एंगल. म्हाका विचारलें जायत पॉलिटिकल ट्युरिजम म्हगेलें देर वे सम पीपल हू वेर गिवींग विजाज. आतां ह्यो विजा कसल्यो, आपणाचे पार्टीन भितर सरपा, तूं निवडून आयलो, तूं दुसरे पार्टीन आसा, सो तांकां विजा तयार केल्यो. सो जेन्ना पळय विजा पळय तयार केली, आमी खंयच्याय शॉपिंग मॉलान गेले जायत तुका इफ यू बाय वन यू गेट वन फ्री म्हण आसा, तशें एकट्यान
दोग जाण उडकी मारली बरोबर MGPंतल्यान दोग जाण गेले बाय वन यू गेट वन फ्री. ताजे नंतर काँग्रेसान दुसरी आपणाची स्कीम काढली तीच विजा घेऊन यू बाय वन यू गेट 9 फ्री 10 लोक गेले. दिस इज द पॉलिटिकल टुरिझम दॅट आय एम टॉकिंग अबाउट. दिस पॉलिटिकल टुरिझम हॅपन बिफोर TMC केम इन. हे पॉलिटिकल टुरिझम आम्ही चालू करू ना. हे पॉलिटिकल टुरिझम BJPन केलें. विजा कोणें दिल्ल्यो BJPन दिल्ल्यो. त्या लोकांक उडकी मारपाक काँग्रेसांतल्यान हांगा उडकी मार MGPंतल्यान हांगा उडकी मार कोण इंडिपेंडंट तांकां भितर घेर हें ताणी केल्लें. हें आमी करूं ना. निवडून जातकीर हें करप म्हणटा पळय ताका म्हणटा आमी पॉलिटिकल टुरिझम. ह्यो विजा BJPन दिल्ल्यो आमी दिवना. सर आज तुमचो जो कोलिशन पार्टनर आसा MGP तो एक कदाचित फाटी BJP वांगडा आसलो किंवा काँग्रेसी वांगडा आसलो. सो आज MGP जेन्ना TMC कडेन मर्ज केला किंवा एलायन केला जाल्यार तेन्ना तुमच्या कुंकळेन ताचो कसो इफेक्ट पडला दिसता तुमकां? It is a good effect. The reason is because see people today आज आमचे लोक पळय आसा ते डिव्हिजीव फोर्सीस पळय आसा तांकां काबार करपाक सोदतात आनी ते डिव्हिजीव फोर्सीस काबार करतले जायत आमकां थोडे कोण पळय लोक आसा तांकां युती करपाची गरज आसा. आनी MGP जेन्ना पळय TMC कडेन पळय लागीं पळय आयली आनी तेन्ना पळय तेमी युती पळय केल्ली तेन्ना आतां खुबशे लोक जे पळय आमचे कुंकळचे मतदारसंघाचे जे MGPचे सपोर्टर आशिल्ले मूळ आसा की पयलीं आशिल्ले पळय की ते MGPन केन्ना थंयच्यान कॅन्डिडेट घालूं ना हालींचे तूं इलेक्शनां पळोवपाक गेले जाल्यार ते लोक आज आमकां TMCक लागीं आयले आसा. सो इट इज अ स्ट्रेंथनिंग फॅक्टर. आमकां मातशें घटसाण मेळ्ळी MGP भितर सरतना. सो इट हॅज फोर्टिफायड आर फोर्स for fighting these elections against the BJP and against the divisive forces. So there is something called political inflation also. म्हणजे इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम म्हणजे आमी म्हणू शकता एक 20 वर्सां फाटीं पॉलिटिक्स किंवा सामान्य मनीस जो आसलो तो पॉलिटिक्स कसो पळयतालो आनी आज ताजो कितें चेंज जाला तो ग्राफ खंय पावला? ओके पॉलिटिकल म्हारगाय जी पळय आसा ती आमी पळयता ते हांव नका तूं कशें विचारता ते पूण हांव म्हजे प्रमाणे सांगता. पॉलिटिकल म्हारगाय पळय आसा थोडे लोक फाटल्या दिसांनी म्हारगायचो जागोर म्हूण भोंवताले गॅस सिलिंडर बीन माथ्यार मारून तो एक जालो. बट हो पॉलिटिकल म्हारगाय म्हणटा तो आमी दोन दृश्टीन पळयतात. एक म्हणल्यार वर्टिकली आनी दुसरो म्हणल्यार हॉरिझॉन्टली. आतां वर्टिकली म्हणल्यार कितें एका तेंपार जो पळय वोटराक पळय पयशे दिताले 200 रुपयांनी आम टॉकिंग अबाउट द करप्ट प्रॅक्टिसीस 200 रुपयांनी वोट घेवप 500 रुपयांनी वोट घेवप 1000नी घेवप 2000नी घेवप 5000नी घेवप आतां 10,000 जाल्लो आसा. आतां हे इलेक्शनाक कितलो जातलो म्हणटा तो हांव सांगपाक वचना. हो जालो तुगेलो वर्टिकल इन्फ्लेशन पॉलिटिकल इन्फ्लेशन. हॉरिझॉन्टल इन्फ्लेशन म्हणल्यार कितें एका तेंपार सामचो गरीब जेका बाबड्या जेवणाक लेगीत जेवपाक पातीशेर आसा ताज्या हातान कितें तरी ताटान घालताले तो गरीबसाणीक लागून घालताले. आतां कितें जालां सादारण जो कोण पळय ऑफिसान लेगीत पळय काम करता जो आपणाची जोड जोडून पळय बरो आसा ही इज नॉट बिलो द पॉवर्टी लायन तो ताजे वयर पळय आसा तो लेगीत डायरेक्ट तुका विचारता बाबा म्हाका कितें हाडलां आतां तो सोंपेपणी हालना ताका 5,000-10,000 तरी घालचेच पडटा. हें हांव उलयतां तें हॉरिझॉन्टल. आनी अशें पळय जेन्ना करप्ट सिस्टम आमची पळय चलता तें पॉलिटिकल इन्फ्लेशन बंद करपाक दोगूच जाण आसात. एक म्हणल्यार आमचो इलेक्शन कमिशन who is not very proactive and the second one is the voter. आता ज्या पळयान आमचो इलेक्शन कमिशन प्रोएक्टिव्ह पळय जायना तेन्ना ही शिस्त पळय आसा ही सिस्टम जी पळय ही करप्ट सिस्टम पळय आसा ही चालूच उरतली आनी ती बंद केले शिवाय आमचे करप्ट विनेबल कॅन्डिडेट तयार जायत रावतले. दॅट इज गोइंग टू क्रिएट पॉलिटिकल गार्बेज इन टू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गोवा. सो एक ओनस आसा मॅन्डेट आसा इलेक्शन कमिशना कडेन बंद करपाक आनी दुसरी मॅन्डेट जी पळय आसा ती वोटरा कडेन आसा. एथिकली वोटींग ऑफ द रायट पर्सन एंड टेलिंग बाबा आय डोंट वॉन्ट युअर मनी हें वोटरान करपा जाय. हें वोटर करतलो आनी दुसरें पळय आतां इलेक्शन कमिशन करतलो जाल्यारच ही पॉलिटिकल गार्बेज काबार जातली. ना जाल्यार करप्ट विनेबल कॅन्डिडेट तयार जातले आनी पॉलिटिकल गार्बेज जी पळय आसा ती आमची वयर उरतली. फ्रीबीज आमी आतां पळयता ह्या ट्रेंडींग जें आसा सद्या इलेक्शन भितर फ्रीबीज चड चलता हाजे बद्दल तुमचें कितें म्हणून? ओके एपीजमेंट येस कोणाक बिर्याणी दिवपाची कोणाक कॉप दिवपाचें थोडे लोक बाराचेर पयशेच दवरून वतात. आरे कोण येता तितल्यांक घाल कॉप आनी तांकां मारूं दी म्हूण बोबडू कळ्ळें का. तांचे फुनेल मागीर चालूच आमचें उलोवपाचें त्यो चालूच आसात. दॅट्स वाय आय एम सेयिंग ह्यो पळय असल्यो गोश्टी पळय आसा ह्यो बंद कोण करतलो. ह्यो बंद करपाक दोनूच आसात. एक इलेक्शन कमिशन आनी दुसरें जे पळय आसा तो वोटर. जे पर्यंत वोटरा कडेन आमी जर हें शिक्षण दिना जाल्यार आमी फुडें वचपाना. आमी म्हत्वाचें म्हणल्यार आयज प्रुडंट मिडियान आमचो असलो प्रोग्राम घडून आयलो हातूंतल्यान लोकांक खुबशें शिक्षणय मेळटलें आनी ताजे बद्दल एक वोटर तयार जातलो एक बरे भाशेन एक वोटर तयार जातलो अशें आमी तरी लोकां कडेन विनंती करतात आनी मागणी करतात हे प्रोग्राम पळयतकीर तांचे मनांतल्यान विचार चेंज जावचे अशें म्हणून. सो द लर्निंग प्रोसेस हॅज स्टार्टेड इन युअर स्टुडिओ. हय सर युरी एलेमाव जो आतां थंय बेज आसा काँग्रेसीचो सो ताजो फॅक्टर कितको मॅटर करतो तुमकां तरी म्हणजे
टफ जातलो काय कितें? ना, म्हाका टफ जावपाकच ना, कित्याक आमी ताका दुसरे दृश्टीन पळयतात. ही इज अ नेग्लिजिबल फोर्स फॉर मी. आनी आमी सांगपाक सोदतात की जे पळय लोक पळय, लोकांचे मनां विचार आसा ते लोक म्हणटा कितें, तुज्या बापायक आमी 2दां हाडलो, 2 टर्म हाडलो ताका, 2002 हाडलो, ताजे नंतर 2007 हाडलो, 2012 तो पडलो, ताजे नंतर 2017 पडलो. ते म्हणटा आतां तो चल्याक घेवन आयला, फाल्यां म्हणटा ते नातरांक घेवन येतलो. म्हणजे आमच्या कुंकळ्यांक म्हणटा तो मतदारसंघाक कोणच ना लढाई करपाक आनी आमच्या कुंकळचे बद्दल राज चलोवपाक. हो एक मनांत विचार जाल्लो आसा. आनी हाका लागूनच हांव म्हणटात की खुबशे लोकांनी 2 बॅनर घालून तयार जाले. सो हो अंडर करंट भितरल्यान चालू आसा की भायले लोक आमची राज करपाक कित्याक. नाव अगेन आय एम स्पेसिफायींग कॉन्स्टिट्युशनली येस, ताज्यानीच न्ही आनी कोणाच्यानी येवन कुंकळे बीन बसपा जाता, पूण मना पर्यंत जो पळय लोकांचो विचार पळय आसा तो तूं बंद करपाक शकना. कित्याक कुंकळकार आमी, आमकां भितरल्यान तें शिस्त आमगेलें की आमची राज आमी करचें अशें म्हणून. आनी ताका लागून खूब लोकांक तरी दिसता की ना, आमचेच मनशान कोणें तरी राज करचें. तो खंयचोय जावं, पूण तो आमच्या मतदारसंघाचो जाल्यार तो चलता. तो जावं म्हाकाजान, ना तो चांदोर, ना तो गिर्दोलीम, नाल्यार आंबावलीम, नाल्यार बाळ्ळी, नाल्यार कुंकळी, नाल्यार पारोडा. पूण आमकां ताजे भायलो आमकां नाका अशें एक लोकांच्या मनान विचार चलता. आनी ते मॅनिफेस्टेशन पळय आसा ते 2 बॅनर जे पळय मुखार घातिल्ले आमच्या मार्केटान सारके कुंकळे, तातूंतल्यान आमकां ते दिश्टी पडटाले. आनी दुसरो फॅक्टर म्हणजे जो साश्टीन किंवा सावथ गोवान मेजर एफेक्ट करता तो आप फॅक्टर, तो कसो पळयता तुमी? आतां तुका हांवें सांगिल्लें पळय आसा त्या प्रमाणे हो गोळो कितलो फास्ट धांवता तो म्हाका खबर ना. मे बी 1 or 2 प्लेसीस तेमी कडेन ते मातशें डेंट करतले, पूण द रेस्ट ऑफ द प्लेसीस तांचो व्हडलो डेंट जावपा ना. कित्याक ते पळयलें जाल्यार कॅन्डिडेटूय बीन मातशे थोडेशे वीक आसात. ते दे आर वर्किंग एट द ग्रावंड लेवल. ते कितल्या पर्यंत पावतले ते आमकांय बीन खबर ना, पूण तांचो इफेक्ट आमचे पार्टीचेर व्हडलो जावपा ना. तिसरो आनी मेजर फॅक्टर म्हणजे आतां जो प्रेझेंट जो थंयचो MLA जो आसा सर क्लफास, हय, कितको? क्लेफास जो BJP? पळय आसा, हय, हय. क्लेफास जो पळय आसा तो आतां सद्याक पयलो तो काँग्रेसतल्यान उत्पन्न जाल्लो, आतां तो BJPन गेलो आसा. ताजेरय परिणाम खूब जाल्लो आसा. लोक उलयतात म्हणजे हे असले लोक आसा ते धांव मारतात. ताणें रिजन दिल्लो की ताजो डेव्हलपमेंट कांय जायना, ताजो डेव्हलपमेंट ब्लॉक करताले, ते कोण ताका हेल्प करना आशिल्ले म्हूण तो BJPन गेलो, असो ताजो एक आर्ग्युमेंट आशिल्लो. पूण लोक म्हणटा आतां तुवें कितें करून दवरलां, 2 वर्सां आशिल्लो तूं, आतां तुवें केलां कितें, तूं BJPन गेलो डेव्हलपमेंट करता म्हणल्यार कसलो डेव्हलपमेंट जाला, असो लोकांचोय मनान विचार आसा. दुसरे थोडे लोक म्हणटात आमी तुका निवडून दिल्लो, आनी थोडे लोक अशे उलयतात म्हणटा वोट स्प्लीट करतले म्हण. ते म्हणटा आमी निवडून दिल्लो बॅलट बॉक्सूय घेवन दुसरे वाटेन वता. तो म्हणटा हें आनी कितें नाका आशिल्लें, नविदाद आमकां दिश्टी पडटा. केस चालू आसा, केन्ना जातलें हियरींग तें आमकां खबर ना, आतां फुडें धुकडिल्ली आसा. पूण अशेंय बीन आमचे जेन्ना पळय आमी मतदारसंघा कडेन लोकां कडेन गेले तेन्ना हे लोकांच्या मनान असले खुबशे विचार आयिल्ले आसात. निवडून दिवपाकूय आमकां भंय दिसता की ते लोक धांवतात म्हणून, हांगाच्यान थंय धांवतात, थंयच्यान आनी खंय धांवतात. सो वेन देर इज करप्ट विनेबिलिटी जे पयशे घालून पळय अशें जिखता पळय, ते लोक कितें करतात मागीर तेंगेली परत तें बॅग भरपा खातीर ते मागीर खंयच्यान मेळटा पळय थंय धांवतात. सो यूल हॅव अनएथिकल रनेबिलिटी. सो दीस इज समथींग वीच वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफूल अबाउट. दुसरें आतां म्हणजे आतां लोकल सारको म्हणजे आफ्टर फ्रीबीज आतां आनी एक इशू जो गोंयान येवंक लागला तो आहा कास्ट पॉलिटिक्स अशें म्हणटा आमी म्हणटात. सो हो इशू कितको मॅटर करता आनी तुमचे हाजे बद्दल कितें विचार? कास्ट पॉलिटिक्स इज देर एवरीवेर. एकच कडेन म्हूण ना, सगळे कडेनच आसता कास्ट पॉलिटिक्स. पूण आतां वोटराक इतलें कन्फ्युजन जाल्लें आसा ते कास्ट पॉलिटिक्स आतां खेळपाकूय बी लोकांक टायम ना. बिकॉज तूं कितेंय कर, तूं कास्ट पॉलिटिक्स म्हूण खेळ, नाल्यार तूं पयशांनी खेळ, धांवपा आसा ते घोडे धांवतात हांगाच्यान थंय, तेन्ना तांकां कास्ट बीस कांय लागना, रिलिजनूय बी लागना. काँग्रेसांतल्यान BJPन गेले, BJPंतल्यान TMCन आयले, अश्यो त्यो खुबश्यो गजाली चलतात. सो कास्ट पॉलिटिक्स जे पळय वोटर पळय कास्ट करता पळय थंयच उरतलें. आपणाचें पान आपण एक मतदारसंघांतलो आसा म्हणटकीर आपणाचें कोण आसा तेकाच घालतले अशें म्हणटरी उरतलें. पूण एकदां निवडणुकेक तो निवडून आयलो की ना मागीर कास्ट पॉलिटिक्स ना, तो खंयच्यानय धांवता, ताका जाय तशें तो धांवता. अशें जाल्ले कारणान लोक म्हणटात हें कास्ट पॉलिटिक्स घेवन कांयच बसपाची गरजच ना म्हणून. आमी इतके इशू डिस्कस केले, लोकल इशू आसूं किंवा पॉलिटिकल इशू आसूं किंवा कुंकळीम रिलेटेड इशूज आमी डिस्कस केले, जाल्यार आज ताका ते सॉल्व करपाक कितकोसो स्कोप आहा आनी हाव मच डू यू फील यू आर कॅपेबल ऑफ डुईंग इट? ओके, आमी आतां तुका सांगिल्लें आसा आमी रेड क्रॉसान, सेंट जॉन एम्ब्युलन्सांक, तशेंच आमचे एड्युकेशनल फिल्डान काम केल्लें आसा, JCन काम केल्लें आसा, रोटरीन काम केल्लें आसा. आतां रोटरी म्हणल्यार आमचे कडेन हाफ ऑफ कर्नाटका, हाफ ऑफ महाराष्ट्रा एंड फूल ऑफ गोवा अशें आमचे कडेन आशिल्लो फूल राज्य आमी चलयताले एक प्रांतापाल म्हणून. सो अशें जेन्ना पळय आमी चलयतात तेन्ना आमकां एक्सपिरियन्स खूब आसा. आय एम नॉट अ न्यू मॅन टू एडमिनिस्ट्रेशन आमी खूब चलयल्लें आसा, आमकां म्हायती बीन आसा. 2007 आमी इलेक्शनां बशिल्ले आसात, आमचे विचार आसात.
खुबश्यो ज्यो पळय पॉलिसी मॅटर्स पळय आशिल्ल्यो गव्हर्मेंटाच्यो वेदर इट इज यूथ पॉलिसी एड्युकेशन पॉलिसी तातूंत आमी पार्टिसिपेट केल्ले आसा नॉट दॅट वी वेर बिहायंड रिजनल प्लॅनान बीन आमी पार्टिसिपेट केल्ले आसा जे पळय इश्यू आशिल्ले वेदर इट इज मायनींग काजिनोज वेदर इट इज SEZ वेदर इट इज रिजनल प्लॅन तातूंतूय बीन आमी पार्टिसिपेट केल्ले आसा आनी तशेंच कोलाक लागून आमी खूब गोंयभर भोंवल्ले आसात आमचो गोंयचो एकवट जावं गोंयचो हांव जावं तांचे बरोबर बीन आमी भोंवले आसात सो आमकां म्हायती खूब आसा गोंयचे बद्दल आनी आमची जे पळय स्ट्रेंथ आसा की ही सगळी म्हायती घेवन आमी फुडें वतले आनी आमची गोंयकारांचे आनी गोंयची प्रॉब्लेमां सॉल्व करतले ही म्हाका तरी खात्री आसा बिकॉज आय नो माय सेल्फ मच मोर बेटर देन एनीबडी एल्स. फायनली जे कुंकळकार आसात किंवा गोंयकार आहात तांकां तुमचो कितें मॅसेज आहा? द मॅसेज इज व्हेरी सिंपल. आमी काँग्रेसाचें राज पळयलें वेदर इट इज SEZ वेदर इट इज रिजनल प्लॅन वेदर इट इज काजिनोज वेदर इट इज कोंकण रेल्वे ऑर वेदर इट इज द मोपा एअरपोर्ट. काजिनोज तेमी हाडले आतां BJP ताजे मुखार फुडें वता मोपा एअरपोर्ट हाडलो ताजेर ते फुडें वतात ही आमी पळयल्ली आसात. BJP पळयलें जायत वेदर इट इज द कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन वेदर इट इज द CRZ इश्यू वेदर इट इज द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स हे आमचे BJPचे आमी नाटकां पळयल्लीं आसात. सो दोन आमच्यो मेजर पार्टी पळय आशिल्ल्यो तेमी राजकारण केल्लें आमी पळयलें आसा दर फावटी लोक रस्त्यार आयिल्ले आसात. सो तांकां आमी चान्स दिवन पळयलें तांचे कडेन तें जमना आनी तांचे कडेन तें जायना. सो हो काळ जो पळय आसा हो 2 फुलांचो मागणी करतात विनंती करतात सगळ्या लोकां कडेन TMCचेर तुमी मत मारचें आनी हो आमचो काळ पळय आसा हो तुमी 2 फुलां दिवचो ही उदरगत आमी तुमकां हाडून दाखयतले. तुम्ही सांगले प्रमाण सर परत एकदा कुंकळेन तुम्ही म्हणटा रेवल्युशन घडपाची गरज आसा. आमी आमच्या सगळ्यां तर्फे तुमकां बेस्ट विशेस देव बरें करूं. थँक्यू.